वीज खात्याच्या खाम्यांक केबल बांधिल्ल्यान जिओक 3.45 कोटी जाल्यार ब्लिट्स ग्लोबलाक 1.80 कोटी रुपया वीज खात्यान दंड घाला. वीज खात्यान हे विशींचो आदेश जारी केला. तशेंच केबल ऑपरेटर आनी इंटरनेट सर्व्हिस प्रोव्हायडरांक कारणां दाखय नोटीस धाडल्या. तातूंत 15 दिसां भितर लायटीच्या खांब्यावेले केबल काडून उडोवपाचे निर्देश दिल्यात. आम्ही एक पब्लिक नोटीस घातलेली 4 तारखेक 3 तारखेक तातूंत आमी म्हणलेलें 10 दिसांचो टायम दिल्लो आनी देन द हायकोर्ट ऑल्सो हॅड पास्ड एन ऑर्डर सेईंग दॅट आमकां एप्लिकेशनां करपाची रायट टू वेन आनी वी वील डिसायड ओवर दॅट एप्लिकेशन. आतां आमकां एप्लिकेशनां सगळ्यांनी केल्या पण वी हॅव ऑब्जर्व दॅट दे आर नॉट पेड फीज ऑफ 5 years नियरली अँड मोर दॅन दॅट. So we have put those 5 years fees and plus compensation. And आम्ही order मारल्या dismissing their applications. All their licenses have been their permissions for NOC and permissions for this has been to lay cables overhead has been dismissed because there is no ताणी कांयच ते as per sections ताणी 15(3), 9(6), 4(2) यांच्या प्रमाणे ताणी कांय करूंक ना आनी ताणें रेगुलरायज करपाक तातूंत हें ना आमकां कांय प्रोविजन ना. सो वी हॅव रिजेक्टेड द एप्लिकेशन आनी जियोक आनी अशें कोणाक जियोक आमी आतां जियो हॅज बीन ऑर्डरान जियोक 3.45 crore हे दिला रेंटल आनी हे कंपन्सेशन फॉर 5 years. आनी GT म्हणून कोण तरी एक आसा आतां हांगा चल्लो वास्कोचो ताका आमी 1 crore 80 lakhs दिला. सो बिट्स ग्लोबल टेक्नॉलॉजीज म्हणून दामोदर टेम्पल वास्को अशें आमी सगळ्यांक आतां ऑर्डरी काडल्या, फायन दिल्या आनी पेनल्टी आमी 15 दिसाची सपोज सेपरेट काडले पेनल्टी ते काडना जाल्यार आमी आतां ते काडना जाल्यार आमी काडून घेतले.